नमस्कार. RDX गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रांत तुमकां सगळ्यांक दिपाली नायकाचो येवकार. ब्रिटीश महिला बलात्कार प्रकरणांतल्या आरोपीन पुलिशेच्या ताब्यांतल्यान पळ काडली म्हण त्या दोग पुलीस कॉन्स्टेबलाक सस्पेंड करपाची मागणी महिला काँग्रेसीन केल्या. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. आयज गोवा प्रदेश महिला काँग्रेस दोन मुद्द्यांचेर प्रेस घेवपाचें आसा. पयले म्हणटा तो मुद्दो आयज एक रेपिस्ट सेशन्स कोर्टांतल्यान पळून गेला आनी दुसरें म्हणटा इन्क्रीज इन रेप्स, मोलेस्टेशन, स्टॉकिंग केसीस इन गोवा. And first and foremost, I would like to say, I don't know whether to congratulate the Goa police or to condemn the Goa police for the act which has taken place today in the sessions court. So तांकां congratulate करपाचें or condemn करपाचें, I really don't know. खऱ्या अर्थान म्हणल्यार it is a part of negligence on the part of the constables who had bought this accused hardcore criminal rapist रामचंद्रा जो 30 वर्सांचो भुरगो हेणे एक ब्रिटीश नॅशनलाचेर लास्ट इयर भितर डिसेंबरान काणकोण हांगा रेप केल्लें. हो हार्डकोर क्रिमिनल रेपिस्ट कोलवाले जेलांत आशिल्लो. कोलवाले जेला साकून ताका सेशन कोर्टान हाडलो आनी सेशन कोर्टांत वो आशिल्ले कडेन दोळ्या मुखार दोन कॉन्स्टेबल जे आसता ताका सेक्युरिटी म्हूण तांकां ते तेंच्या दोळ्यांक तेल घालून तो पडून गेलो. सो that is the reason I said that I don't know whether we should congratulate the Goa government, the police, or we should condemn this. So हे कितें चल्लां आयज होम मिनिस्ट्री खंय आसा, आयज पुलीस डिपार्टमेंटाचें कितें चल्लां? We fail to know this because this is not the first time the criminal are just escaping from police custody. And we have seen in past how many times they have run from the police custody. आयज डिमांड आसा की जे कॉन्स्टेबल ड्युटीचेर आशिल्ले आयज त्या क्रिमिनलाक जे घेवन आयले ते दोनूय कॉन्स्टेबलाक तुरंत म्हणटात ते सस्पेंड करचे.